मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज ह्या मिसा भेटींत वांटो घेतना ह्या इतिहासा पासत आमी मागतल्यो. आपलो लग्नाक वार्षिक दीस समारंभा एंटनी आनी पाल्मिरा फेर्नांदीस ह्या आमच्या बाबा भयणीच्या लग्नीक जिविता पासत देवाक दिन वासुया. लग्न जाल्यार आयज तांकां 40 आनी 5 वर्सां भरतात. तीच भाशेन नेटी कोयलो ह्याय आमच्या भयणीच्या इतिहासा पासत आमी मागतल्यो. मागूंक लायला पियूस पेरेरा आनी ताच्याय फामिलीच्या इतिहासा पासत. तीच परी आयज आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समारंभा टोनी आनी क्लाउदिना डसिल्वा ह्याय गोराब्याचेर देवाची बेळसावा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी रुजाय सायबिनी आमच्या आवयच्या 7व्या नोवेनांत भितर सरल्या. आमच्या आधुनीक काळांत आमी जायती उदरगत पळयता. जावं शिकपा वाटांनी, भलायकी, विज्ञान आनी हेर वाटांनी जायते नवेपण आमकां दिसून येता. देवान दिल्ले गूण वेव्हारान घालून नवेपण आमी आपणायता. असलेंच नवेपण आमच्या ओत्मीक आनी धर्मीक जिवितांत आसप गरजेचें. आमची आवय आनी पात्रोण रुजाय सायबीन नवेपण आपल्या जिवितांत आपणावंक फाटीं सरूंक ना. बगर देवाचेर पातयेवन ताच्या आदाराचेर बाबार्द दवरून फुडें पावल तिणें मारलें. आनी हेच भाशेन देवाच्या उल्याक विस्वासी रावून जेजूचें मिसांव समाजांत फुडें व्हरूंक ती पावली. हें कल्पना मनांत धरून आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा. रुजाय सायबिनीचे विनवणेन पवित्र सभेन नवेपण हाडुया आनी जेजूचें मिसांव चिवुया. तिचीच स्फूर्ती घेवन देवाचेर विस्वास दवरून नवेपण आपणावून जेजूचे नीज पाटलावदार कशीं आमी ताचें मिसांव जिवंक आमकां बापाचो आदार आनी कृपा हे मिसा बलिदानान मागुया. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितांत ही नवसर येवंक ना. नवेपण आमच्या जिवितांत आनी पवित्र सभेन हाडूंक आमी वावरूंक नात. ही आमची चूक. आमचे चुकींचे आनी सगळ्या पातक्यांची दूख धरुया आनी देवाचे काकलुतीक आमी सगळीं उलो मारुया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा बदिलो म्हण सगळ्यांक उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायकोन सदांच आंकवार उरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बदिलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोदी कुळांत म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सतीच्या राया
सत्पदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोरवे बाबा पासत आमी तुका वाखाणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाची शिडी तू संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची महिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी रुजाय सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुज्या सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जानवाय पोरजोडीत तिचो पोरजोड उणो जायना. तिचो मोग करता ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची वळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तान तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसयलोली तुका मेळटली. तिचेर चीट दवरून सुपोवन जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावात. तो रोखडोच उस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी ताच्या सगल्या चिंतनांनी ती ताका भेटता. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी हे पोरी. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका वतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांवें लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजें तोखणाय करतल्या निरंतरी दिसान दीस तुका दिनवासता. आत जोडटा तुज्या नांवां. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवल्ले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दल्लोलें दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सरेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुजे पातक्याचे सावळेन कुशलकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हटलें, उठ आनी दोखिनी वाटेन जेरुसाल्याक धांवन गाजा वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपियाकार जात्रेक जेरुसाल्याक गेल्लो. तो एक इश्टो आनी कांदाका इथिओपियाचे राणीच्या आख्या भांडाराचो अधिकार आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इसायेस प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हटलें, वच आनी गाडी लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियाकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें तूं समजताय मूं? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जाय? म्हणटोच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो, जशी एक शेली आपल्या तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाच्या प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या इश्ट्यान फिलिपाक म्हटलें, हो प्रभाती आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं 3 उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी इश्ट्यान म्हटलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखळ आसा? फिलिपान म्हटलें, सगल्या काळसान तूं सत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवूं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इश्टो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इश्ट्यान ताका आनी पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारां भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खातात तो सासणाक जिवो आसतलो.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी पोरद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावून मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांड घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हळें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना. ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाये, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखरी तुका क्रिस्ता. Our church is dead. आमची फिरगोज न्हिदल्या. पवित्र सभेंतल्यान म्हाका कांयच मेळना, आमकां कांयच मेळना. नवेपण आमच्या पवित्र सभेंत कांयच ना. सदांचेंच. हे भाशेन एक फिरगोजेचो जोमो पादविकाराच्या ऑफिसान येवन उजत करूंक लागलो. पादविकाराक क्वेश्चन कोत्तालो. आनी ह्या जोम्यांत वांगडी आसले ते शाणे, शिकलेले, बुदवंत. तेन्ना पादविकारान तांकां म्हणलें, तुमी सांगतात तें सारकें. तुमी सांगतात तें सारकें. पवित्र सभा कोणाची? तुमची आनी म्हजी. पवित्र सभे पासत कोणें वावरूंक जाय. हें नवेपण म्हणटात तें कोणें हाडूंक जाय? तुमी आनी हांवें. पवित्र सभेंत बरें जिवीत जियेवन, मोगाचें एकवटाचें समजिकायेचें जिवीत जियेवन पवित्र सभा आमी नवसरूंक जाय. नवेपण, न्यूनस हाडूंक जाय आनी आमचो भावार्थ मिनींगफूल, अर्थाबरीत आमी करूंक जाय. आनी हो जोमो सजमलो, खुशाल जालो पादविकाराचें आयकून. आनी ताणें म्हणलें, ओय फादर, तूं सांगता तें सारकें. तुवें आमची मनां उजवाडायलीं. खरेंच आयजतान आमी आमची पवित्र सभा मजबूत, अर्थाबरीत, फळादीक करूंक आनी नवेपण हाडूंक आमी वावुरतले. हांव आनी फुडें PPC रिकॉन्स्टिट्यूशन आसा न्हय, थंय आमी भितर सरतले. हांव बिकॉज वी आर गुड लिडर्स, वी कॅन लीड अदर्स. आनी ह्या PPCन भितर सरून आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदायांत आमी जायती नवसरणी हाडटले. हांव नवेपण हाडटले. हांव आमची पवित्र सभा
ओडता बरीत आनी फळादीक आमी कोत्तेले आनी खरेंच थोड्या 2 वर्सांनी हे जोम्यांत आसलेले ते सगळे लिडर्स PPCन भितर सरोन तांणी जायतें बरेपण आनी नवेपण पवित्र सभेन हाडलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, मुडलेले आहा ते पोदेर मेले आनी ते उणे कोबार जाले. आतां आदी तें आतां हें तेंपा प्रमाणे माथ्यार कुरपणे ह्यो म्हणण्यो म्हळ्यार कितें? ह्या आधुनीक काळार आमचो भावार्थ आसा न्हू तो लागूंक जाय, रेलेवंट जावंक जाय. वी नीड टू कॉन्टेक्स्चुअलायज, आमच्या जिविताक लागूंक जाय, सोबूंक जाय. आनी देखूनच ह्या असल्या काळांत आमी आसा. वी आर लिव्हिंग इन अ टॅक्नॉलॉजिकल वर्ल्ड जाणा जायात. वी आर लिव्हिंग इन अ कंप्युटर वर्ल्ड. वी आर लिव्हिंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड. सगळें डिजिटल जालां, सगळें डिजिटल. वी आर लिव्हिंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड. आनी ह्या असल्या संवसारांत आमी भावार्थाची यात्रा कोत्ता ती मिनींगफूल जावंक जाय. इट शूड बी रेलेवंट. आमकां लागूंक जाय. आमचें जिवीत बरें जावंक जाय. आनी बरें जातलें जाल्यार आमच्या जिवितांत नवसोरणी येवंकूच जाय आनी नवेपण, न्यूनस येवंक जाय. आदी म्हणलेलें आहा संवसार, आतांय म्हणटात आमी संवसार सुदरलो, संवसाराची उदरगत जाल्या. सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां सगळ्या वाट्यांनी उदरगत बदलप जालां. संवसार बदलला, संवसार सुदरला, पूण मनीस सुदरला. मनीस सुबेज बरो जावंक जाय आसलो. मनीस चड मोगाचो जावंक जाय आसलो. मनीस शांतीचो जावंक जाय आसलो. मनीस चड समजिकायेचो जावंक आसलो. असलें आसलें जाल्यार झुजां जावपाची न्हूय, मनीस झगडपाचो न्हूय. समाजांत आनी पवित्र सभेन नवसोनी जावन नवेपण येवपाचें. पूण अशें जावंक ना. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो? कित्याक हें नवेपण आमच्या जिवितांत? कित्याक आमचें हें नवेपण आमचे पवित्र सभेन येना? कित्याक थोड्यो आडखळ्यो आसात. आडखळ्यो आमी आमच्या जिवितांत हाडटा आनी ह्यो आडखळ्यो पवित्र सभेकूय जावन आसात. आडखळ्यो कसल्यो आडखळ्यो? आमची परंपरा आहा, ट्रेडिशन आहा, ती बरी, सगळ्यांक काबार करूंक जायना. पूण थोडे फावटी आमी जायतो लोक म्हणटा ओ इट्स आउटडेटेड, ओल्ड फॅशन, ओल्ड मॉडल, इट्स नॉट रेलेवंट टुडे. वी आर अ न्यू जनरेशन, न्यू पीपल, न्यू मॉडर्न वर्ल्ड. आमकां सबना मानवना. देर इज नो चार्म, इंग्लीश भाशेन म्हणटा, नो चार्म इन लिव्हिंग आवर फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड. हे भाशेन आमी म्हणटा. ह्यो आडखळ्यो परंपरीक रित्यो आसात, थोड्यो आडखळ्यो हाडटात. चाली रिती आमी जाणां तें करूंक नाका, तरी आसतना आमी तेंच कोत्तेलें. तेच भाशेन चुकीचें चिंतप. मनीस शिकता तितले चड चुक्यो करता, मनां उजवाडनात. पवित्र आत्म्याचें प्रेरणा, इन्स्पिरेशन आमकां येना. चुकीचें चिंतप, दुसऱ्यांक बोटान दाखयतात, पवित्र सभेक बोटान दाखयतात, दुसऱ्यांक बोटान सोत कितें तें आमी सोदून काडिना. चुकीचें चिंतप. इन ह्युमिलिटी वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस. तेन्नाच नवेपण येतलें. तेच भाशेन पवित्र सभेन कितलें बरी शिकवण आसा जाणात तुमी? कितले बरे डॉक्युमेंट्स आहात, कितलें नवेपण भायर सोदता बरयल्लें आसा, तें आमी आमच्या जिवितांत लावंक जाय. पूण कितें जाता? वी डोंट रीड, वी डोंट लीव दॅट. नेणारपण, इग्नरन्स. पूण जाणा जावया, इग्नरन्स इज नॉट इनसन्स, इट इज सिन. आमी जाणा जावंक जाय. नवेपण हाडलें जाल्यार हें सगळें बरयल्लें आसा तें जाणा जावन आमचें जिवीत जिवाळ, मोगाळ, दयाळ करूंकूच जाय. तेच भाशेन नेगेटीव हॅबिट्स वी हॅव. तेच भाशेन फिक्स्ड चेंज करूंक जायना. फिक्स्ड
मायंडसेट हें सगळें आमच्या आधुनीक काळार आमकां दिसती पडटा. देखूनच तें नवेपण आमच्या जिवितांत लागना येना, आडखळ्यो आसात. देखूनच आमच्या फादरांनी काय बरें आमचे फादर तुमी सगळे PPC मेंबरांनी आनी तुमी सगळ्यांनी काय बरो विशय विचून काडला. सायबीण मांयचे विनवणेन पवित्र सोबेन नवेपण हाडुया, नवेपण, न्यूनस आनी जेजूचें मिसांव आमी जियोया. नवेपण म्हणटना म्हाका एक कुल्ले चवळ आसता, कुल्ल्यो आमकां बरें लागता तें शेक आनी कुल्ल्यो खावपाक. कुल्ल्यो कितें करतात जाणा तुमी, मातशी जाणटी जाल्या उपरांत आपलें खोटें सोडटा, सोरोपकाक सोडटा तें हांव म्हणना, पूण क्रॅब कुल्ली खोटें सोडटा द शेल आनी भायर सरता. नवें जिवीत, नवेपण, नवो जीव, नवी दिसता उमेद, नवें जिवीत जियेता. आदलें सोडटा. सोबना न्हय तें सोडूंक जाय. आमकां जिवितांत बरें न्हय तें सोडूंक जाय. तेच भाशेन इगल गोण, जायत्यो काणयो आहात म्हजे लागीं, सांगूंक टायम ना. इगल गोण म्हणटात आनी बरयल्लें आहा, इगल कॅन लिव फॉर 70 years, 70 वर्सां. आनी इगल 40 वर्सां जियेल्या उपरांत दिस इगल ही गोण चिंतता आनी जाणा तिची चोंच झरता, पोन्नी जाता. तेच भाशेन पाखां उडोवंक तितलें जायना, सोकोत मेळना. तरी गोण कितें करता, वयर एका दोंगरार वेता आनी फातराक घांसून घांसून आपली चोंच कोबार करता, काडटा. आनी उपरांत थोडे म्हयने रावोन 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 तिका नवी चोंच येता, न्यू बीक. आनी हे नवे चोंचेन आपली पोन्नी पाखां, जाणटी पाखां, म्हाका नाकातली पाखां काडटा. थोडे दीस, थोडे म्हयने रावल्या उपरांत नवीं पाखां येतात, नवी चोंच, नवीं पाखां, नवो जीव. आनी उपरांत ही गोण उडोवन वेता, नवो जीव, नवी गोण कशी. आनी उपरांत आनी 30 वर्सां ती जियेता. टोटल 70 years. नवेपण हें सृश्टीन आमकां दिसती पडटा. आमचे पवित्र सोबेन तुवें मोगाच्या बाबरीनो जायते नवेपण आयलां आनी डॉक्युमेंट आहात. सेकंड व्हॅटिकन कावन्सील म्हणून आमी आयकलां. कितले बरे डॉक्युमेंट्स कोणें वाचल्यात. नवेपण हाडलां. आदीं तुमकां आमकां अशें फेस करूंक जायनासलें, फुडो करूंक जायनासलें. पाद्रीन फाट करून मीस भेटूंक जाय आसलें. पूण हें सेकंड व्हॅटिकन कावन्सील आयलें, पाद्री फुडो करून तुमकां फुडो करून मीस भेटयता. आदीं लाती भाशेन मिसां जातालीं, लोकांक सजमना आसलें. हें नवेपण आयलें, तुमकां सजमता ते भाशेन मिसां जावंक लागलीं, मागणी जावंक लागलीं. PPC म्हणटात जायते जाण थंयच सुरू जालें. People's involvement, greater participation from you, because you are the church. You can bring in newness, you can bring नवेपण. आनी हें सेकंड व्हॅटिकन कित्याक काडलें जाणा तुमी? To make known to the world the mysteries of Jesus Christ in the modern world. सजमोवंक आनी लोकांक सजमोता, मॉडर्न लँग्वेज. नवेपण आयलां आनी हातूंत जायती गिरेस्तकाय आहा. येदे व्हडले डॉक्युमेंट्स ते सगळे नवेपण आसा, पूण आमी जियेना, वाचिना. म्हणटात, एकलो म्हणटालो म्हाका, फादर, there is so much of richness, depth in these documents, that even today, in the modern world, even today, we are only scratching the surface of the Second Vatican Council. Only scratching. म्हणल्यार भितर आनी कितली गिरेस्तकाय आहा ती पळयात तुमी, आनी कितलें नवेपण आसा तें पळयात. जायतें आसा तें आमी आपणावंक जाय. आमचो भावार्थ, आमच्या भावार्थाची यात्रा मिनिंगफूल, अर्थभरीत जावंक जाय फॉर दीस मॉडर्न वर्ल्ड. आनी तर म्हज्या मोगाच्या बाबरीनो, आमी हे पवित्र सभेचे सगळे वांगडी, कोणाकूच भायर रावंक जायना, ऑल इन्क्लुसीव. आनी ह्या पवित्र सभेचे वांगडी म्हणटकूच आमकां वडील आसात आमकां. पाप साहेब, बिस्प साहेब,
पादविगार आमचे फिरगोचे लोकल पॅरिश चर्च असिस्टंट पॅरिश असिस्टंट असतात, पादकुरा आसात, मोटवाशी आसात, हे सगळे बरें बरें शिकोन संवसारांत कितें घडटा तें जाणा जावन आमचे पवित्र सभेन आमकां सोबता तें हाडूंक सोदतात टू मेक आवर फेथ रेलेवंट. Catholics should be relevant in today's world. हो आमचो भावा जिवंक आमकां एक शक्ती जाय जाल्यार आमचो पाप साहेब, आमचो बिस्प साहेब, आमचे पादविगार जाय तें बरें शिकयतात, बरयतात, प्रवचनां करतात. कित्याक? नवेपण हाडूंक. आमचो पाप साहेब ताची शिकवण सगळ्यांक लायक जाता. कितले एन्सिक्लिकल बरयल्यात ताणें, ऑफिशियल लेटर्स. ताची शिकप, ताचें चिंतप नवेपण हाडटा. लोदातो सी, फ्रातेली तुती हे डॉक्युमेंट सांगल्यार हे एन्सिक्लिकल सांगल्यार आमी गोडे वाचूंक नात, पूण हे नवेपणां हाडलां. आमच्या बिस साहेबान कितलें बरें बरें बरोवन प्रवचनां करून शर्माव सांगून पवित्र सभा मजबूत जिवाड दोयाड मोगाळ करून कितले वावुरतात. आमचो तांकां आदार जाय, आमचो तांकां आदार जाय. तेच भाशेन आमची नावेलीची गोडे फिरगोज पादविगार आमच्या दुसरे पाद्री कितले वावुरतात. बेश्टेच न्हू, जाय तितलें पवित्र सभेचें वयता तें जाणा जावन गिन्यान आसा तांकां शिकोवन, जाय तें शिकोवन नियाळ करून जेजूक चिटकोवन रावून पवित्र आत्म्याचे उजवाडान बरें तें शिकयतात. कित्याक तांकां पादविगारांक पाद्रींक जाय. आमची पवित्र सभा जिवाड जालेली, आमची पवित्र सभा नवेपण आयलेलें. देखूनच ते कितले उमेद घेवन तोकोस घेवन वावुरतात. तेच भाशेन पीपीसी रिकॉन्स्टिट्यूशन चालू जातलें आतां. आमकां गुड लिडर्स जाय. न्हूच फकत हें काम नवेपण हाडपाचें पाद्रीचें आनी बिस्पाचें पाप साहेबाचें, पूण आमचें. आनी पीपीसी लिडर्स आसात ते आमचे वांगडी, ते आमचे लिडर्स. वी नीड गुड लिडर्स, बरे फुडारी जाणार जाय ते. तांणी आपली ल्हान पवित्र सभा क्रिस्ती समुदाय जिवाड करपाक आमकां जाय, ही उमेद जाय. We need to be active, we need to be dynamic, we need to be vibrant to make our church lively, lovely, to bring in newness. इतलें वावुरतात. आमी तांकां आदार दिवया. बेश्टेच करिनात ते, जाय ते वयर तांचें मन शिकतात आनी उपरांत बरें कॉन्शंटायज करून तुमकां अवेरनेस दिवन तुमचो आदार मागतात. बरें तें करूंक, पवित्र सभा जिवी करूंक, जिवाड करूंक. तेच भाशेन सगळीं जाणां आतां सिनड आसा, सिनड चालू आहा. आनी हालींच गेल्या त्या म्हयन्यान सगळे संवसाराचे बिस्प साहेब गेले, रोमांत गेले. कित्याक? सिनडाचें डिस्कशन करूंक, डायलॉग, डेलिब्रेशन्स, डिस्कशन. कित्याक? 3 विशय आहा तातूंत. एकचार, सहभागेलीपण, मिसांव हाचेर डिस्कस करून आमची पवित्र सभा जिवाड करूंक. कितलें डिस्कशन, नवेपण हाडूंक आमचे पवित्र सभेन. जाल्यार आमी मागुया. पयले सुवातेर आमी सांगतात ते, आमच्या वडील सांगतात ते मानून घेवया. लेट्स बी ओबिडियंट टू देम. ते बेश्टेंच सांगनात, पूण आमची पवित्र सभा जिवाड करूंक, नवेपण हाडूंक बारी वावुरतात. आमचो तांकां आदार जाय, कित्याक ही आमची पवित्र सभा. तर म्हज्या मोगाच्या बा भयणीनो, आमी हें नवेपण हाडूंक आमी सगळीं वावरुया. आनी देवूच आमकां आदार दिता. आदल्या कोरांत आमी जाणां, इजेकेल प्रोफेता वरवीं देव म्हणटा, I will give you a new heart, new heart. I will give you a new spirit, new, everything new. आदलें सोडूंक जाय. वायट जिवीत आसा तें सोडूंक जाय. वायट चिंतनां, करण्यो, वंडावण्यो आसा त्यो सोडूंक जाय. तेन्नाच तें नवेपण आमच्या जिवितांत आनी पवित्र सभेन भितर सोदतलें. आनी देव अशें म्हणटा, आय विल टेक आउट फ्रॉम यू अ हार्ट ऑफ स्टोन. फातराचें काडी जावन तुमचें काडटलो. एंड आय विल गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लॅश.
नवेपण पवित्र आत्मो वावुरता आमचे भितर बावतिजमा वरवीं क्रिस्मा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा पवित्र आत्मो तो आमकां फुसलायता सुचोयता आमी जिवाळ दोयाळ मोगाळ जावंक तेच भाशेन जेजू म्हणटा सगळ्यांच आमच्यांनी आदलें तें भायर उडोवंक जायना जेजू म्हणटा I've come not to abolish the law but I'm come to fulfill it. I'm giving you a new commandment, new नवेपण love one another as I have loved you. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत पयले सुवातेर पयल्या वाचपान आमी आयकलां जाणवाय हें बरेंपण आनी नवेपण हाडटलें जाल्यार आमकां गिन्यान जाय आमकां जाणवाय जाय देव जाणवाय जाय तेन्नाच आमच्या जिवितांत पवित्र सभेन नवेपण येतलें आनी पयलें वाचो म्हणटा जो मनीस जाणवाय सोदता ताका तें मेवता आनी जाका जाणवाय आसा तो जाणा तांची नवेपण ताच्या जिवितांत भितर सोदतलेंच जाणवाय आमकां सगल्यांक जाय बरें आसा तें दवरूंक सोबना वायट आसा तें भायर उडोवंक तेच भाशेन जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा ते वस्तोरेक बुधवारान संपवलेली हाडली तिका हाडली जुदेवानी ताणी जुदेवान तिका मान आनी रेस्पेद दिवंक ना जेजून तिका मान आनी रेस्पेद दिलो ताणी तिका आदार आनी सहकार दिवंक ना जेजून तिका आदार आनी सहकार दिलो जेजून तिची पातकां बोगशिलीं आनी तिका धाडली बाये वच आनी परत पातक आदारी नाका नवें जिवीत तिका दिलें जेजू आमकांय सगळ्यांक नवें जिवीत दिता तें आमी आपणावया नवीं मनशां जावंक आमी वावरुया तेच भाशेन निमणे सुवातेर म्हाका बाबडीनो काय बरी आमची इगर्ज आ लेडी ऑफ रोजरी हाचे विशीं उलयतना म्हाका एका सांताचो उगडास येता पाद्री पियो सेंट पाद्री पियो हाची खबर ह्या सांताची आमकां वळख आसा व्हडलो सांत देवान ताका जायते सुपर नॅचरल गिफ्ट्स दिलेले जिव आसतना ताका जेजूचे 5 गाये पडलेले ही कूड रीड अदर्स हार्ट्स तुमी कुमसाराक वता जाल्यार ही न्यू युअर सिन्स बिफोर यू कूड कन्फेस हे भाशेन जायते आनी तेन्ना जेन्ना तो मोत्तालो इन 1968 23 सप्टेंबर मोत्तालो ताचे फ्रात बाद धांवन आयले आनी म्हणलें हा पाद्री पियो आमी मॉडर्न संवसारांत आसा आधुनीक काळांत Please, before you die, teach us a new prayer. A new prayer which the modern people will accept. Modern samsaran, modern magni shikoy, modern prayer. And Padre Pio mottalo, yedo wollo san, and tane mulle, you want to learn a new prayer? You want to know a new prayer? Nove magni zai? Tane tersa jan kont kanle and mulle, this is the prayer. New prayer. Always new. Sodangat and Sorvanta in Nove Astelens. Ye Magre Nove. Amchi Povit Sabai goes, Our Lady of Rosary. And Rosary Malarkite. Rosary means a garland of roses. जितले पावडी तूं एक नमानवरी म्हणटाय तेन्ना सायबीण माय खुशाल जाता आनी तूं तिका एक गुलाब दिता रोज दिता जेन्ना आमचो तेस कोबार जाता हातांत आमी कोंत घेवन तेस कोबार जाता तेन्ना एक गालंट जेलो तयार जाता गुलाबाचो आनी तो आमी सायबीण मांयक दिता सायबीण मांय कितली खुशाल जावची ना मागणें करुया त्या मागण्याची आमी मनशां जावया घरान तेस करुया सायबीण मांय खुशाल करुया आनी जो मनीस हातांत कोंत घेवन मागणें कोत्ता तेस कोत्ता तो एके भाशेन सायबिणीचोच हात धरता आनी जो मनीस सायबिणीचो हात धरता तो केन्नाच पडचो ना सांडचो ना पडलो जाल्यारूय तुका भक्ती आनी शक्ती आसतली उठोन नवें जिवीत जिवंक फुडें वचूंक तुका तांक मेळटली स्ट्रेंथ मेळटलें तर मागण्यांची आमी मनशां जावया आमच्या फादरांनी ही इगोज पळयात काय बरी नेटोयल्या मातशें कलर गेलोलो आतां तांणी चकचकीत केल्या पेंट काडून सगळें बरें आसा तें घालून नवी आयज नवेपणाचेर आमी नियाळ कोत्ता आमची इगोज नवी केल्या शायनींग न्यू यू कॅन सी द न्यूनेस ही इमारत
ही आमची इगॉर्ज मोगाची. पूण आमची देव आमकां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आमी जावन आसा देवाची मंदिरां. आमच्याय जिवितांत ही नवसोनी जावंक जाय आनी नवेपण येवंकूच जाय. इगोर्ज नवी केल्या वय शाबासकी तुमकां, शाबासकी आमच्या फादरांक. पूण आतां कितें आमी जावन एकल्यान नवी जावंक जाय. कित्याक आमी जावन आसात देवाची मंदिरां. हें आमी सांबाळूंक जाय. जिवाड करुया, जिवाड दवरुया, निवळ रावया, निवळ क्लीन रावया, दयाळ जावया, मोगाळ जावया. आयज नवी स्वप्नां, नव्यो येवजण्यो आमच्या मनांत येवूं दी. नवें काळीज आमी देवा लागीं मागुया आनी नवेपण आमच्या जिवितांत आनी आमचे पवित्र सभेन हाडून आमी वावरुया. आनी नवेपण आयलें जाल्यार आमी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक, जियोंक, जेजूचें मिसांव फुडें व्हरून फळादीक करूंक, अर्थबरीत करूंक आमकां देवूच आदार दितलो. ही कृपा तुमकां आनी म्हाकाय मेळ्ळ्यार प्रमाण ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक. To pojďat mého vysávalo, a pojďme somalo, posplakatane nejkusus, tak ako se sulo, to melon takane kipilo, to melon modendeolo, ty sredi sam melon tločuncelo, sorgat solo, so podvedate papačo svegose, ty tančujen menšimon sobi koroketalo, sodmanta pojďat mě, Katali powi sobie, boktanco hektar, patkanczem boksoni, kluczęcie odbor, sasnaczęcie wid. Amen. बावार्थान आनी मोगान थोडींच मागणी स्वर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेब पाद्रींनी आनी मोटवाची भावा भयणांनी पवित्र सोबेचे फुडारी कशें नवेपण आपणावन गरजेच्या बरेपणाक वावरूंक आनी बावाट वाडोवपाच्यो सवलत्यो वापरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाची उदरगती पासत वावुरतना नवेपण आपणावून तशींच तत्वां मुल्यांक फावो तो जागो दिवंक जबाबदारेन आपलो कारभार चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या तरणाट्या पासत मागुया. समाजान आपलो जागो सोदतना नवेपण आसा तें आपणावून जिवितान फुडें पावल मारूंक तांकां आदार मागतना जें कितें बरेंपण ल्हानपणांतल्यान ताणें आपणायल्या तें ताणें सदांच मोतीन दवरून तांकां बापाचो आदार आनी बळ मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे सृश्टी पासत मागुया. उदरगतीचे सोदीक जायतेच लुकसाण आमी आमचे सृश्टी काडलां. फुडाराचे चिती नासतना झाडां कापून आमची भूंय विकून आनी आमचो वारो आनी उदक प्रदर्शनांत भरल्या तर नवेपण आपणावून सृश्टी सांबाळूंक फुडें पावल मारूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां मागुया. ही सगळी मागणी आपुरबायेन आनी मोगान केल्यान ती तूं मानून घे देवा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसूया. Yes, Lord, amci citna
mandatus corvordana, bodol somia amci mona, dita duka fula fora, bodol amci sheka ora, utpona kocha kodi fora, bagdawami tuji para, bitu yedai amci dana, esvorabur amci cinna, mandatus corvordana, bodol somia amci mona. मोजा मोगाच्या बाबलीनो हे मोजा आनी हें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून तुमी सोगलीं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मर्येतावन जोलून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयमा वरवीं आमकांय आमच्या पातक्यांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणेच्या देवा सोर कड्यान सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजाय सायबिणीक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवोईस जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. ताचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उंचरगी तुका सोयीसो उंचरगी तुका सोयीसो सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता नाका सोय सोय नाका सोय सोय उंचरगी तुका सोय सोय उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. आवाळताचो गुट पोरगोटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा एकठलेल्यांची दया आनी माया कर म्हणून आमी मागता बापा. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी सगळ्यांनी जिवाळ दयाळ मोगाळ जावन आमच्या जिविताची नवसरणी करून आमच्या जिवितान नवेपण पवित्र सभेच्या जिवितान नवेपण हाडूंक जेजूनूच शिकयल्लें मागणें सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज सांगाय तुजी आमचो दिसपटो रास संपादी आनी आमचे इस्रायला बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें प्रगती नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार तूं आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो जावन आसा जेजू देवाची शेडी
आमच्या जिवितांत पवित्र सभेच्या जिवितांत नवेपण हाडूंक जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारता ताका घेतात ती सगळीं आमी सुभागी सुम्याच्यान मातशे भितरची म्हाका फावना पूण अशें एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
कोणवळ्या बापा बागयोन आंकवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. Bobnino long zaung friends sollan Derwin Shirode Dias Anquarput John Lobito Dias आणि Francisca Filomena Fernandez Rauta Ake Bashna Veli Lognata Susan Gonsalves Anquardo Dashrat A Gonsalves आणि Cheryl M Gonsalves Rauta Shantinagar Hubli Enfant Norbert de Souza Anquarput Agustino de Souza आणि Antonieta de Souza Rauta Modina Veli Lognata Abigail Coates Anquardo Agnello Coates आणि Genevieve Coates Rauta Bayandar Thane Jason Brian Mascarenas Anquarput Batista Mascarenas and Augusta Aramita Gladys Rodriguez Rauta Modina Veli Logunjata Sarah Fernandez Anquardo Sebastian Fernandez and Salvasan Fernandez Rauta Pimpramor Colley Ryan Robin de Souza Anquarput Richard de Souza and Sandra Matilda de Souza Rauta Dubai Mumbai Logunjata Noella Abigail Gomes Anquardo Joaquim Francis Gomes and Mira Gomes Rauta Colmarod Naveli in Logna Burizang Karit Bashin Makia Baurino Awanzana is Saito Tras Ataman Punturiastana Iloso Tumsais Don Mentan Subes Getangidak Makai Bitumka तुमच्या बसत देवा कारगन दितान तुमच्या बसत तुम्ही केल्ल्या वावरा बसत तुम्ही दिल्ल्या आदारा बसत खरीत बशेन हांव देवाक वाकणटा तुम्ही सगळो जपय आयज इगोर्जेन कितलो वावर जाला तो तुम्ही तुमकां लागून जाला आनी ते बसत तुम्ही दिल्ल्या पासत हांव सगळ्यांक काडजंतान दिनवाशी म्हज्यान तुमकां फारीक करूंक जायना पूण उदारपणाचें हें काडीस तुमचे सवेन दाखयता आनी तुमकां काडजंतान आदार दितल्यांक खरीत बशेन देव बरें कर म्हणटा आजचो सगळो जो वावर जाला हांचो हिशोब आमी जानेवारीच्या म्हयन्याच्या आमच्या मॅगझिनांचेर आमी घालतले बिकू फेर्नांडीस आग्नेलो फेर्नांडीस हांकां हो सगळो वावर केल्ल्या पासत ताची टिमीक देव बरें करूं म्हणटा तेच बरोबर सात्तोलिनो कुटिनो टिटो पेरेरा आवेलिनो मस्केरिनस सॅबी फॅलिक्स पॉल रुबेलो रेमंड गोन्साल्वीस सिल्वन डुसुजा मारियो झेवियर आनी एलिस्टन हांकां खरीत भशेन म्हणटा कित्याक हो सगळो वावर चलता आसतना ताणें खूब आदार केला सदांच हाजीर जावन पेंटींग करून दिपराजान इलेक्ट्रीक वर्क करून आगुस्तीन लुईस तशेंच आर्किटेक्ट सायमन मेंगलोरचो आनी आमकां आदार केला ह्या नव्याच्या दिसांनी सदांच तेस करूंक आनी वाजोवंक गावपी तेस गावपाक आदार करतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा साल्व करूंक आनी भुरग्यांक तयार करूंक सिस्टर आन्सिरीन आनी आमकां आदार केला आनी ड्रेसांय दिल्या तांच्या आवय बापायनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा ऑल्टर न्हेसूंक आलिशा पेरेरा आनी हांकां करीत भशेन देव बरें करूं म्हणटा पेंडल जुलियो पेरीस आनी खूब तकोश घेवन पेंडल केला तशेंच सावंड सिस्टम पिटरसन TV आग्नेलो लोबो FM हांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आसात तशें लिटर्जिकल एनिमेटर्स आसात तांकांय बी आनी सगळे वॉलंटियर्स वाचपी आनी हेर सगळ्यांनी जाणें आदार केला जायते जाणांनी उर्बेन आयल्या तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कॉन्फ्रारीचे तशेंच रुजाय सायबिणीचे आनी बोंपाट सायबिणीचे मनीस आसात तांकांय वांगडी आसात तांकांय बी हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा बँड सांजेचें वाजता आनी ह्या दिसांनी आमकांय बी आदार दिता आनी सेटो हांकां डेकोरेशन करपाक रेमंड गोन्साल्वीस आनी आदार केला बावडीनो आमचे जायत इगोज बावडतान आनी एकसरान वाडची देवाच्या उतरा वयर ही आमची खरीत भशेन मार्गदर्शन आसा म्हणटच तुमच्या सहकाराक आमी रावता आनी दिताय ते बसत देवाक आर्ग तुमच्या नावेलचो गांव एकदम शिक्षणीक मळार आनी शिक्षणीक इन्स्टिट्यूटांक खूब वयर उरता ते बसत तुमकां सगल्यांक शाबासकी आमचे कांय बाटामेसां आसात आनी बाटामेसांक लागून जायत्यो केशी बी आतां कोण कोण वापरतात ती घालूंक लागल्यात म्हणटच सगळ्यांक बरें मनान जावंक सायबिणीन ते सुटावे करूंक आनी किरीत भशेन जीं कोण एके भशेनी बाटामेसां शॉपां आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू दवरतात तांकां मोन दिवंक सायबीण मागीर किरीत भशेन इगोजेचीं तें इगोजेक पत्तेन दिवंक बावडीन म्हज्या मनान एक ग्रोटो बांदपाचें आसा आनी ह्या नात्यान हांव म्हजें मन तुमकां खरीत भशेन उक्तायता ती जाय सायबीण आहा थंयसर म्हणटच
खेरीत भशेन आयज आमच्याच गांवच्या फिरगोस्कारान लिओ पेरेरा आनी बँड स्टँड सारकें करून बरें करून दिता अशें म्हणलां. गेल्ल्या वर्सा ताणें भायल्यान आमकां टायल्स गेले, अंदूच्या वर्सा खेरीत भशेन पुलपीत आसा ताचो खर्च दिला. तशेंच रेचेल फालेरू आनी पियेदाद सायबिणीचे ऑल्टर आसा थंय बी दिला. ह्याच वावरा निमतान हो वावर चलता आसतनाच खेरीत भशेन आमी आमचें वयर ऑफीस आहा तें आमी सकयल हाडूंक सोदता. तोय बी वावर आमी आतां सुरू करतले. टॉयलेट्स आसा इगोर्जे वतान लोकांक जे लोक वापरतात तेय बी बरें करूंक सोदता. हॉलांत रोजरी हॉल आसा थंयसरूय आमी टॉयलेट सारकें करूंक सोदता. आयच्या दिसा आमी आमचे मदें फादर स्टीव रॉड्रिगीस आनी मिसाचें बलिदान आमचे पासत भेटयलां. ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ताका ताची ओळख करून दिवपाची तुमकां गरज ना. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. तो वडील गोंयच्या प्रांतांत आमचे मोडी कापुचीन फादर हातांचो देवान ताका भरपूर भलायकी दिवची आनी आत्म्यान ताका भरचो म्हण हांव खेरीत भशेन मागता. आयज सकाळीं कालच्या दिसा सफाई केल्ल्या दोंगरी मानिलोरेस ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आनी मिसाची मांडावळ करतल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या सफाई करूंक फ्रा दिले आनी दियाल ना गेल्ल्या आयताराक तुमच्यान 2 दान जाल्यार 1,19,191 तो आमचे तुमकां दिनवास. खेरीत भशेन गेल्ल्या आयताराक रातवाडो दियालगोना वाड्यांतल्या फिरगोस्कारांनी कॅन्टीन करून इगोर्जेच्या वावराक 82,570 दिल्यात. देखून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. रावरा आनी फ्रा दिल्या वाड्यांतल्या फिरगोस्कारांनी कॅन्टीन आयज घडून हाडल्यान तांकांय तुमी आदार करचो. तुमी तुमचो आदार येता ते एका कॅन्टीन करूंक संकेती आनी नागमोडे. आमचे आस्करणेचे परबे निमतान आमी फाल्यांच्या दिसा इगोर साफ करतले. सकाळीं 10 वाजता पडटा तांणी येवचें आनी ह्या साफ करूंक आदार दिवचो. आमी बरे भशेन धुवंकूय बी सोदता कित्याक आतां सारकी केल्या म्हणटच ती बरे भशेन सांबाळूंकूय जाय. 15वेर आमची फेस्त आमचे आस्करणेचें रुजाय सायबिणीचें. त्या दिसा परबेची मिसां येपरी 5 वाजता 6:15 वाजता 7:30 वाजता 8:45 वाजता 10 वाजता आनी दनपारां 12 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस परबे दिसा. येता त्या आयताराक मणिपूरचो बिशप डॉमिनीक लुमन आमचे इगोर्जेन 9:45 इंग्लिजींतल्यान मीस भेटयतलो. जाता ताणें ह्या मिसान हाजीर जावचें. आमचे इगोर्जेंतल्यान जायतो ताका आदार मेवला देखून ताका खुशी ह्या आमचे इगोर्जेन येवन मीस भेटोवंक तुमी येवन ताचोय सगळे आमचो मोग दाखोवचो. येता त्या आयताराक फिरगोस तरणाट्यांक जमात सकाळीं 10:45 वाजता कार्डिनल ग्रेसियस हॉलान. येता त्या आयताराक इगोर्जेन थिंदी भशेन मीस 3 वाजता. येता त्या आयताराक देव संदेशकारांक जमात 4 वाजता. नावेली विलेजीस युनियन घडून हाडटा फ्री मेडिकल कॅम्प 19 नोव्हेंबर फुडल्या आयतार दीस 10:30 ते 1 पर्यंत डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोमिस हॉलांत कांय स्पेशलिस्ट डॉक्टर येतले. तशेंच विलेज पंचायत तेलावलींक कुडीत करूंक मागता. ग्राम सभा मिटींग नोव्हेंबराची 19 सकाळीं 10 वाजता विलेज पंचायतान. 18वेर नावेली फिरगोस्कारांची पिलार 5 आग्नेलाच्या नोवेन सुरू जाला. आमची रोमा आरबेतली 18वेर सोनवारा दीस 9:15 मिसाक आनी सकाळीं आमी 8 भायर सरतले. कोण येवंक सोदता जाल्यार ताणें बसीची 8 बस सुट्टेली म्हणटच आदींच फुडें 16वेर पर्यंत नांव दिवचें. भायर कांय वस्तू विक्रेक मेळटात. शायन ऑन कॅन्डल्स म्हूण तांचो इन्कम येता तो HIV भुरग्यांक वेतलो. तशेंच आमचेच तरणाट्यांनी कोणें एक हँडमेड ज्वेलरी केल्ली आसा तांकां खेरीत भशेन आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकांय तुमी आदार दिवचो म्हूण मागता. देखून आनी एक फावटी बावडीनो तुमी जे कांय आयकलें कित्याक थोडे म्हणटाले फादर फेस्ताच्या दिसा तूं थँक्यू म्हणटा तें जाय तो गो जाता म्हणटा. तो हांवें आतां कितें थँक्यू म्हणलां तो फर्स्ट पार्ट. दुसरो पार्ट फेस्ता दिसा म्हणटलो. उबी रावया. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या तुमच्या जिवितांत नवेपण हाडूंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. रुजाई सायबिणीक मागणे. ए भोव पवित्रांक वारी भोव पवित्रीत्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्यांच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच कुशलकाय आनी हो संतोश चडूंक आनी वाडूंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. नांतोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. तुज्या मागणेक बावार्थान माग. उंद मागता तें फुडल्या वर्सा मेरेन तुका मेवतलेंच. हांव तुका गॅरंटी दितां.
हे देवाचे माये हे मोशे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोललोले हे मोशे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकता हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळून दी आमेन बाराबो नमान मरे कुरपेन बोलले Ostremode tu sudo ani sudo sopo Gesù. Bhagavati Maria devace mai, ama papia hatir natikor, atane amcha manacha amen. Ruzai Saibinnichea Novenacho